आयतारा हरमल शेखाचेर खून जाल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचो सूर बदल्लो। पुलीस आनी पर्यटन खात्याक एक्शन घेवंक त्याचो तेंको। मात 2022 आपल्याक विचारानासतना कोणेच कारवाय करची न्ही म्हणून त्याने पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्याचेर फोग काडलो। आयतारा घडणुके उपरांत अश्यो घडणुको जावच्यो न्ही म्हणून जतनाय घेवपाची म्हणून आमदारान अधिकाऱ्याक आदेश दिल्यात। खुना उपरांत पुलीस शेखाच्या कामगारांची चौकशी करतात। दर्यादेगांचेर शेकवाल्यांचे पर्यटक वा थळाव्यांकडेन दादागिरीचे प्रकार वाडटात। म्हयन्याभरांत दुसरो खून। हे फावट हरमला थळाव्या तरणाट्याक मरण। सनबेडाची आडखळ जाता म्हूण कुशीक दवरिल्ल्यान शेक कामगारांनी वाद घातलो। मार बडयत 37 वर्सांचो अमर बांदेकार गंभीर जखमी जालो। तुवें PHCत उपचारा खातीर हाडिल्ले कडेन तो सोंपलो म्हूण डिक्लेअर। मांद्रे पुलिशेन हिमाचल प्रदेशच्या 39 वर्साच्या सुरेंद्र कुमार ह्या शेक कामगाराक अटक केल्या आणि हेर शेक कामगारांक ताब्यात घेऊन चौकशी चल्ल्या। A person who was brought dead at PHC in PHC 2M। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की। वी हैव अरेस्टेड वन पर्सन इसके अंदर इनिशियल इन्फॉर्मेशन से। इफ देयर आर मोर पीपल फाउंड इन्वॉल्व्ड वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। मजगती थळावो आमदार जीत आरोलकारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। तो म्हणटा शेकवाल्यांनी 15 मीटर सोडूनच सनबेड घालचे, एक्शन घेवची म्हूण तो आतां उलयता। मात 2022 ताणें शेकवाल्यांच्या दादागिरी आड एक्शन घेवपी अधिकाऱ्यांकूच शिटकावणी दिल्ली। पळयात। पळय म्हाले हांव तुका पयलीं सांगता, हे सायडीन येतलो जाल्यार म्हाका पयलीं सांगतलो आनी तुजी इलिगल कितें आहा न्हू हांव मिनिस्टर कडेन उलयता आनी हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करता। म्हाका सांगू नाका कोणूच तुमी ऑफिसर येतले म्हाका सांगतले। म्हाज्या लोकांक त्रास समजायना पयलीं सांगता। तुजो कायदो तुका सांगला आतां म्हाका तुजे कायदे लागचे ना। तुका ऑर्डराक तूं म्हाका इंटिमेट कर। तुमी येतात उखलतात म्हणल्यार कितें? इवनिंग टायम डिनराक ते टेबल्स आनी दर्या सारके उदका कडेन घालतात आनी ताका लागून तो इन्सिडंट इश्यू जालो। पूण हे असले फुडें इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां स्ट्रिक्ट दर म्हटलां। जे शेकां आहात ते 15 मीटर तांकां मार्क करून दिल्यात टुरिझम डिपार्टमेंटान ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू। आयज तांकां सांगलेलें आहा, तांकां वयल्यानूय इन्स्ट्रक्शन्स येयले आहा। बिचावेल्या दादागिरीचेर खर कारवाय करची म्हूण गोवा फॉरवर्डाची मागणी। टुरिझम इंडस्ट्री आसात, होम डिपार्टमेंट आसात, हेंच्यांनी हेचेर जातीन लक्ष घालून ह्या सगळ्यो गोष्टी जाग्यार हाडपाच्यो गरज आसा। आमचो डिमांड आसतलो की हेतून खोलरित्या हेचो पूर्ण अभ्यास करपाक जाय आणि जे पुलीस फोर्सेस आसात हे वाडोवपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।